मिरचेचो समाज कार्यकर्तो तशेंच आदलो काँग्रेसीचो झेडपी उमेदवार सुदेश कलंगुटकराचो आम आदमी पक्षांत प्रवेश जालो। पक्षान जे उत्तर गोंयकारांक दिलां तें आयकून हो पक्ष गोंयच्या हिताक वावुरतलो त्या खातीर आपणेन ह्या पक्षांत प्रवेश घेतला म्हूण सुदेश कलंगुटकर उलयला। अर्डेक्स स्क्वाब ब्युरो रिपोर्ट। माय मोगान आम आदमी पक्षान येवकार करूंक सोदता। हे पार्टीक जॉईन जावपाचो एकूच हेतू म्हणजे तुमी गोंयान कितें बसबसपुरी चल्ल्या ती तुमी सगळे जाणा आनी हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदिना। आमचे गोंयभर लोक जाणा आयज कितें चल्लां आनी कितें ना तें। हांव जेन्ना एक वेवसायीक धंदेकार धंद्यान कसो हांव भरभरून काबार जाला आनी कशें आमी जे लागीं येयल्या धंद्यांक ते आमी जाणा आनी कित्याक लागून ते म्हाजो एकूच हेतू आहा। आयज हे पार्टीक जेन्ना हांव जॉईन जाता तेन्ना डिलिव्हर लोकांक कितें तरी दिवंक जाय आनी लोकां कडसून कितें तरी घेवंक जाय अशें म्हाजें एक मत। आनी हांव सदींच जें कार्य म्हाजें केलां तें हांवें स्वताक लागून केन्नाच करूंक ना, फक्त लोकांक लागून झुजलां। हांव आतां सगळ्या लोकांक हे पार्टी मार्फत सांगूंक सोदतां, हें तें कोणाचें आयकूं नाका, भायली पार्टी म्हणून समजू नाका। कसल्यो रुमर लोक उठयता ते अशें तशें ना, स्वता एक्सपिरियन्स करा। हांवें जेन्ना आयकलें 2 वर्साचें एश्युरन्स तेंच हांवें मनान धरून आयज हांव जॉईन जाला। आमी येवन 2 वर्सां भितर करून दाखयतले म्हणटा ते हेजेर शब्दाचेर हांव हे पार्टीक जॉईन जाला आनी हे पार्टीक लागून हांव खूब काम करतलों। आजून आमचें हें जें काम चालू आसा हें चालू उरतलें आनी फायनली लोकांक दिसतलें की खंयचे पार्टीक हाडया। हें जेन्ना गोंयभर जातलें तेन्ना लोकांकूय कळटलें की बाबा गिव एंड टेक हे पार्टी कडेनच आसा आनी दुसरे पार्टी कडेन ना।